नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज हर घर उद्यम घर गांव समृद्ध ही राष्ट्रीय ग्रामीण उदरनिर्वाह मिशना अंतर्गत दीनदयाळ अंत्योदय येवजणे खाला राबयल्ल्या कार्यावळीचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार मुखेलमंत्री महिला लखपती निधी येवजण ही गोंय राज्य ग्रामीण उदरनिर्वाह मिशनान तयार केल्ली बायलां आपमजत गट वांगड्यां खातीरची समर्पित रीण उत्पादन येवजण गोंय राज्य सहकारी बँकेच्या जोडपालवान चालीक लायली. तशेंच प्रधानमंत्री सूर्यघर येवजण लेगीत मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकीं चालीक लायली. ह्या कार्यावळीक मंत्री सुदीन ढवळीकर, मंदिर फोंडेचे अध्यक्ष रितेश नायक, आदले खासदार नरेंद्र सावयकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना गांवगिऱ्या वाठारांतली बायलां ग्रामीण उदरगत अधिकारिणीच्या सहकार्यान गोंयच्या अर्थवेवस्थेक हातभार लायता ही बरी गजाल आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. खरोखरूच आयच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान गोंयांतल्यो महिला ह्यो सक्षम जावपाक लागलेल्यो आसा. गोंयांतल्यो महिला भगिनी ह्यो आपल्या पायार उबे रावपाक लागलेली आसा. रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या मार्फत आतापर्यंत मोर दॅन 50,000 महिला ह्यो ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या निमित्तान एकीकडे आयल्यात आणि ती काम करीत असतात. तांच्यांनी फाटल्या 11 वर्साच्या कार्यकाळात जवळपास 340 कोटी रुपयाचो टर्नओव्हर हो आतापर्यंत तांच्यांनी केलो. तांच्यांनी 340 कोटी रुपया घेतले, बँकेक परत दिले, त्याचो बिझनेस केलो. इतके व्हड काम तांच्यांनी केलां. आमचो टार्गेट आसा की 1 लाख महिला या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या अंतर्गत हाडपाचो आणि 340 कोटी रुपया आसा ते अजूनही 500 कोटी रुपयापर्यंत त्यांचा टर्नओव्हर व्हरपाचो हे काम आम्ही येता त्या वर्षभराच्या कार्यकाळात करपाचें थारायलां. आणि तेका सगळे लोकप्रतिनिधी म्हणजे वयर असतले सकयल असतले आमचे पत्रकार भाव असतले हांच्यांनी खूप मोठ्या प्रमाणात हाजो अवेअरनेस घडोवचो. प्रत्येक महिला ही आमची रुरल डेव्हलपमेंटाच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपात जी पंचायत एरियेत रावता त्यांच्यानी जॉईन जावचे. पणजी महानगरपालिकेची 30 मूग 11 मार्चाक जातली अशी घोषणा राज्य वेंचणूक आयोगान केल्या. मतमेजणी आणि निकालाची घोषणा 13 मार्चाक बांबोळेच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात जातली. अधिसूचित वेळापत्रका प्रमाण 17 फेब्रुवारी ते 24 नामांकन पत्र दाखल करपाक मेळटले. नामांकनाची चौकशी 25 फेब्रुवारीक जातली जाल्यार उमेदवारांक 26 फेब्रुवारीक आपली नामांकनां फाटीं घेवंक मेळटली. उमेदवारांची निमणी वळेरी त्याच दिसा उजवाडाक येतली. ह्या वेंचणुके खातीर शाराच्या 30 वार्डांनी 48 मतदान केंद्रां स्थापन केल्यात अशी माहिती गोंय राज्य वेंचणूक आयुक्त मिनिनो डिसुजा हांणी दिली. ह्या वेळार सचिव वेनान्सियो फुर्तादो आणि सहाय्यक संचालक सागर गुरव हजर आशिल्ले. The State Election Commission hereby declares the election schedule for the general elections to 30 wards of the Corporation of City of Panaji as follows. Receipt of nomination will be from 17th February 2026 Tuesday to 24th February 2026. The scrutiny of nomination will be on 25th February 2026. Withdrawal of candidature will be on 26th February 2026 Thursday. The list of contesting candidates will be published on 26th February 2026. Date of poll is 11th March 2026 Wednesday 8 am to 5 pm. Date of counting is 13th March 2025 Friday. Place of accepting nomination is Office of the Deputy Collector Tiswadi, who is also the returning officer. Place of counting will be at Dr. Shama Prasad Mukherjee Stadium. The model code of conduct comes into force immediately from today and will be applicable in all areas under the jurisdiction of Corporation of City of Panaji. गोंयच्या वेगवेगळ्या ग्रामपंचायतीच्या 14 वार्डा खातीरची पोटवेंचणूक 8 मार्चाक जातली. ह्या पोटवेंचणुकेच्या मतांची मेजणी आणि निकाल 9 मार्चाक जाहीर जातलो. We are also holding elections to 14 vacant wards by elections will be held. The receipt of nominations 7 days except 22nd February is from 18th February to 25th February. The scrutiny of nomination will be on 26th February Thursday 10 am onwards till scrutiny is completed. Withdrawal of candidature will be 27th Friday 10 am to 2 pm. List of contesting candidates will be published on 22nd February after 2 pm. Date of poll is 8th March 2026 Sunday 8 am to 5 pm. And the date of counting is 9th March Monday till counting is over. From 8 am till counting is over.
साकोर्ड्या एका भौशिक कार्यावळी वेळार सावड्डे जिल्हा पंचायतीचे वांगडी आणि भारतीय कार्यकर्ते मोहन गांवकर हांणी एका पत्रकाराक धमकी दिवपाच्या घडणुके मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांकां पत्रकारांनी विचारले तेन्ना तांणी हे विशीं सखोल चौकशी करतले अशी जाप दिली. इव्हेंट जाले इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाचो थंय एका जे उलोवपी आशिल्लो ताणें पत्रकारांक हांव इन्क्वायरी करता सगळ्याची. माहिती आणि प्रसिद्धी खात्यान आयोजित केल्ल्या एका भौशीक कार्यावळी वेळार सावड्डे जिल्हा गांवकर हांणी पत्रकारांक धमकावपाचो खर निषेध गोंय पत्रकार संघटनेन केला. सरकारी माचयेवेल्यान पत्रकाराक धमकावप म्हळ्यार लोकशाहीचेर थेट हल्लो अशा उतरांनी गुज संघटनेन आपली तिडक उक्तायल्या. 2 दिसांच्या शिव महोत्सव 2026 ही कार्यावळ सातपाल मैदान साकोर्ड्या धारबांदोड्या हांगा जाली. मोहन गांवकर हांणी बेगोबेग माफी मागची आणि माहिती आणि प्रसिद्धी खाते सांबाळपी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी हे विशीं हस्तक्षेप करचो अशी मागणी गुज संघटनेन केल्या. फोंडेच्या कुर्टी खेळा संकुलाक आयज सावन सर्गेस्त रवी नायक खेळा संकुल ह्या नांवान वळखतले अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज ह्या संकुलाच्या नामकरण कूळ मुणकारां खातीर वावुरपी फुडारी म्हूण सर्गेस्त रवी नायक हांणी समाजकार्यान भरीव योगदान दिलां आनी तांकां येता ते पिळगेन याद दवरप गरजेचें आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या सुवाळ्या वेळार सांगलें. ह्या खेळा संकुलान सर्गेस्त रवी नायक हांचो अर्दपुतळो उबारतले अशेंय तांणी घोशीत केलें. तुमच्या खातीर आशिल्लो हो कुट्टींतलो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आयच्यात रवी नायक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ह्या नांवांत वळखतलो आनी फक्त इतकेंच न्ही, फुडल्या वर्सभराच्या भितर ह्या पुराय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचे नूतनीकरण जे करपाक जाय पयलीं तेंय काम आमी हातांत घेतलें. आणि फक्त नावच न्ही तर बाप रवी नायक हांचो स्टॅच्यू अर्दपुतळो जो आसा पयलीं तो ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर आमी पुराय करतले. आणि जेन्ना जेन्ना ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान येतले तेन्ना तेन्ना बाप रवी नायक हांची आमकां याद, विशेष करून भुरग्यांक याद तांची येवपाक जाय म्हणून तांचो अर्दपुतळो होय बी ह्या कॉम्प्लेक्सांत आमी घालतले. आमी नांव दिवण्या फाटीमागचो उद्देश एकूच, फोंड्याकारांक सदोदीत बाप रवी नायक हांची याद उरपाक जाय, गोंयांतल्या लोकांक तांची सातत्यात याद उरपाक जाय. बाप रवी नायक हो कूळ मुणकारांचो, बाप रवी नायक हो युवकांचो, रवी नायक हो सामान्य मनशांचो नेतो आशिल्लो आनी तांची याद ही कायमची आमकां गोंयकारांक उरची म्हणून हो कार्यक्रम आमी आयच्या निमित्तान हांगासर याद केला. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दळ म्हळ्यार CISF वतीन वंदे भारत कोस्टल सायक्लोथॉन 2026च्या दुसऱ्या आवृत्तीक 28 जानेवारीक सुरवात जाली. ह्या उपक्रमांत 65 बायलां कर्मचाऱ्यां सयत एकूण 130 CISF जवानांची सायकल रॅली महाराष्ट्रांतल्यान सिंधुदुर्ग सावन भोंवडी करत चिखले गोंयांत पावली. तांचो येवकार सुवाळो चिखले ग्रामपंचायतीच्या मैदानार जालो. ह्या वेळार दाबोळेचे आमदार मॉविन गुदिनो, मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार, वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार, गोंयचे DGP आलोक कुमार, भारतीय तटरक्षक दळाचे DIG मनोज भाटिया आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. CISF कोस्टल सायक्लोथॉन गोंय राज्यांत सुमार 145 किलोमीटर भोंवडी करतले. ह्या सायक्लोथॉनांत वांटेकार जाल्ले 22 फेब्रुवारीक कोची केरळ हांगा एकठांय येतले. ह्या सायक्लोथॉना निमतान CISF कर्मचाऱ्यांनी शेतकार, विद्यार्थी, तरणाटे आणि थळाव्या समुदाया बरोबर संवाद साधून जागृताय पातळावप तशेंच सामाजीक जबाबदारी, गोंयची दर्यादेग वाठारांतली सुरक्षिताय अदीक घटमूट करपाचो हेत आशिल्लो अशें मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी ह्या वेळार सांगलें. Compliment all the cyclists. You showed true dedication. You are dedicated to your duty. You cycled all the way. And you have still to cycle more till this particular cyclothon ends. Shows your commitment. And it is equally a happy thing to note that more than 50% of them are women. So this shows that you have equal respect for women as well in the forces. And I'm sure our country will be a great superpower in every sense of the word in times to come. या सायक्लोथॉनाचो उद्देश दर्यादेग वाठारांतल्या समुदायाक तस्करी आनी हेर अवैध धोक्या विशीं जागृत करप हो आशिल्लो अशें गोंयचे DGP आलोक कुमार हांणी सांगलें. सैकड़ों किलोमीटर तक दोनों कोस्ट पर यात्रा चल रही है और इससे आप ये भी देखते हैं इसमें 50% जो है महिलाएं, तो एक ह्यूमन एम्पावरमेंट का भी संदेश है।
साथ में जो CISF की फिटनेस है साइकिल की बदौलत इतनी लंबी दूरी तय करने का उसका भी है। मैंने खुद भी CISF में 2.5 साल तक DGP को बनने से पहले रहा हूँ और जो CISF की कार्यकुशलता है ओवरऑल प्रोफेशनलिज्म है और उसको होन करके कैसे हम राष्ट्रीय सुरक्षा में उसको एक सूत्र में पिरो सकते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बना सकते हैं और जो कोस्टल विलेजेज हैं उसके जो सोशली रेलिवेंट इश्यूज हैं जो साथ में नेशनल सिक्योरिटी से भी कनेक्टेड है, जिसके ऊपर बार बार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का जोर रहता है और जो DG CISF हैं प्रदीप रंजन साहब और जो उनकी पूरी टीम है इंक्लूडिंग DG जो यहाँ पे अभिषेक जो IG वेस्ट सेक्टर है, उन तमाम लोगों ने इस चीज़ को साकार करके दिखाया। इतल्याने खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.